नमस्कार. पळय अपडेट खबरो. देशाबरोबर गोयच्या मुस्लिमांनी व्हडा उमेदीन मनयले रमजान ईद. सकाळ सावन दर्गे मशिदींनी नमाज. मुस्लिमांची एकामेकाक परबी. सगळ्यांक ईद मुबारक. सरकारी मराठी अकादमीची अधिसुचोवणी 8 दिसांत. रिजनल प्लॅनाचेर समिती सप्टेंबरात. इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डा 2 म्हयन्यात. नवे भूई संपादन सध्या बंद. मुख्यमंत्र्यांच्यो घोषणा. मेडिकलाच्या लॅबातल्या दलालाक प्रुडंटान एक्सपोज करून जाली 24 वरां. कसलीच कारवाय ना. भलायकी मंत्री म्हणटा सगळ्यांचेर नजर उरना. भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणाक वारेच ना. पुलिशेक अजून वेदश्री केसीत आपलोच PSI मेळना. कोर्टान काढला आरोपी आड अजामीन पात्र अटक वॉरंट. मडगांव पुलिसांनी काढल्या लुकआउट नोटीस. बाजारात टोमाटाक पेटला उजो. पावले किलाक 60चेर. हॉर्टिकल्चराच्या भोवत्या गाड्यांचेर टोमाट मेळटले 38 रुपयांनी. येवजण बुधवारा सावन. आणि जितू रायाक भांगरा पदक. गगन नारंगाक रुपया. ग्लास्को कॉमनवेल्थ गेम्सात भारताक शूटिंग आणि वेटलिफ्टिंगात भांगरा पदकां. बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिसात निराशा. खबरो विस्तारान. देशाबरोबर गोयच्या मुस्लिमांनी मंगळारा रमजान ईद मनयले. सगळे दर्गे आणि मशिदींनी सकाळ दनपारां नमाज जाले. ल्हान व्हड सगळे फांतोडेर मशिदींनी जमले. उपरांत मुस्लिमांनी एकामेकांक ईदाची परबी दिली. पवित्र रमजाना निमतान म्हयनेभराचो उपास ईदा दिसा सुट्टा. उपास सोडपाच्या दिसा शीर खुर्मा आणि बिर्याणी ईदाचे खाशेलेपण. पळयात गोंयकारांची ईद. अल्लाहु अक्बर. अल्लाहु अक्बर. सगळ्यांक परबी दिता ते आमचे हिंदू मुसलमान ख्रिश्चन सगळे आमचे नागरिकांक. हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज में शिरकत की और एक महीने के बाद जो रोज़ा रखने के बाद जो सेलिब्रेट मनाया जाता है, आज ईद मुबारक लोगों से दी गई और इसी तरह खुशियों का इजहार किया गया. मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक. सगळे गोंयकार सांगता की आमी ईद मुबारक आनी सगळे पीसफूल रावचे. ईद मुबारक ईद मुबारक. ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ. सारी दुनिया में सबको सेहत व सलामती अता फरमाए और तमाम आने वाली मुसीबतों से अल्लाह हम सबको महफूज व मामूर फरमाए. सरकारी मराठी अकादमीची अधिसुचोवणी 8 दिसांत येतली. केंद्रान नवो भूई संपादन कायदो सुदारा मेरेन सरकार नवी जमीन घेवचो ना. 2 म्हयन्यां भितर इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डा खातीर लोकांचो बायोमेट्रीक डाटा घेवंक सुरवात जातली म्हण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. नगर नियोजन, विजिलन्स आनी राजभास कायद्याच्या मागण्यांचे चर्चेचेर तो उलयतालो. दाबोळे विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलाचो डिझायन आनी काम सारकें जावना. रिजनल प्लॅनाचेर सप्टेंबरात समिती करता म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयला. This regional plan should come as soon as possible. मिस्टर पृथ्वीराज तसो मनीस आहे त्यांच्या जाग्यार आनी कोण डेप्युटेशन हाडी जाल्यार कितें जातलें ना जाल्यार कांय चिंची जावपा नाय. टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग RP 2021 हो अत्यंत गरजेचो, पण हो बेगींतल्या बेगीन येवपाची खूब गरज आसा.
सभागृहाची ल्हानशी कमिटी टू स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर 15 सप्टेंबर अशी करता, सो दॅट तांचे कडेन चर्चा म्हणून ज्यो आयडिया एक 10-11 जाणांच्यो त्यो तांचे कडेन पावोवन आय वील टेक बॅक रिस्पॉन्स एंड देन प्रोसीड विथ इट. आनी आतां नवीन कायद्या प्रमाणे लँड एक्विजिशन करप हें विसरा. सध्या चालू आहा तें पोन्ने लँड एक्विजिशन सोंपोवप चालू आहा. आनी एक 3-4 म्हयन्यान लँड एक्विजिशन हो विशयूच उरचो ना अनलेस द सेंट्रल गव्हर्मेंट एमेंड्स इट. की काँग्रेसचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आशिल्ले पळय ते व्हर्च्युअली हात धुवन म्हज्या फाटीक लागलेले फर्स्ट 2 years. दे वेर क्रिएटींग प्रॉब्लेम्स आफ्टर प्रॉब्लेम्स. मायनीचो जालोच, कायतूचो प्रॉब्लेम, मायनीचो प्रॉब्लेम. म्हजो सेक्रेटरी ट्रान्सफर केलो, हे वताले हांचे कोण तरी धांवतात थंय पिनी मारताले तांकां. मराठी अकॅडमी आमी स्थापन करण्याकरता ऑलरेडी कारवाई केली म्हणून टेम्पररी 379 स्क्वेअर मीटर जागा जुनं बांबोळीचं जे गायनेक डिपार्टमेंट होतं ज्या जागेवर नंतर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आलेलं आहे त्याचा जो भाग आम्ही घेतलेला आहे ताब्यात त्या भागापैकी 379 स्क्वेअर रायबंदर 379 स्क्वेअर मीटर जागा आज त्याची आणि पुढच्या 8 दिवसात अकॅडमीची एक्झिक्युटिव्ह घोषणाही होईल. पण मराठीचेर अन्याय जावंक दिवचो ना हाची झगडी हांव गरज पडल्यार कोंकणीन करतलो. दाबोळी इज अ इशू वीच इज विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. वी आर ट्रायंग टू गेट द एअरपोर्ट सारको जावंक ना ही गजाल बरी आहा. प्रॉबेबली द कॉन्ट्रॅक्टर रॅन अवे आय थिंक. कॉन्ट्रॅक्टराक तो कोण ऑर्डर दिला तो चर्चिला सारकोच आसूंक जाय. मेडिकलांतल्या न्युरोलॉजी लॅबांतल्यान पेशंटांक भायल्या भायर प्रायवेटात टेस्टी करूंक लावपी दलालाक प्रुडंटान रेड हँडेड धरून 24 वरां जाली. भलायकी खातें कारवायेची जाग करिना. भलायकी मंत्री मेडिकल सुप्रिटेंडंटांनी स्टिंग ऑपरेशन पळयलां. जीएमसीचो लॅब असिस्टंट आपल्या तोंडान आपली कर्मां उलयला. कर्मां करतना ताका पळयला. भलायकी मंत्री म्हणटा मेडिकलाच्या हजारांनी कर्मचाऱ्यांचेर तो नजर दवरूंक शकना. काँग्रेसीन विशय विधानसभेत काडलो. भ्रष्टाचाराचेर झिरो टॉलरन्साचे मुख्यमंत्र्यांच्या घोशणांक बारेच ना. तुमकां लक्षांत येतलें की जे कोण करप्ट आहा पळय सप्टेंबर पर्यंत बरेच जाण घरा वतले हें लक्षांत धरात. हांव वगैरे वचो ना खरेंच सांगता. आय एम पर्सनली मॉनिटरींग एंड बाय सप्टेंबर आय वील सी दॅट दोज हू आर करप्ट नन ऑफ देम वील सर्वाय. आनी कृपा करून 40 जाणांक साश्टांग नमस्कार 39 जाणांक साश्टांग नमस्कार घालता. म्हजेर करप्ट मनशाक वाचोवपाक प्रेशर घालपाक येवं नाका. हांव ह्या कानान आयकतलो त्या कानांच्यान सोडून दितलो. हांव स्ट्रेट सांगता कसोच सोडचो ना. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा करप्शन करतल्यांक सोडचो ना. पूण जीएमसीच्या न्युरोलॉजी लॅबांतलो हो लॅब असिस्टंट प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची दलाली करून सरकाराक आनी गरीब पेशंटांक सुसेगात लुटता. प्रुडंटान ताची कर्मां ताच्याच तोंडान स्टिंग ऑपरेशनांत एक्सपोज केली. रिपोर्ट चॅनलाचेर येवन 24 वरां जाली. पूण दलाली करपी लॅब असिस्टंटाक कोणेच एखादे सरकारी अधिकाऱ्यान अजून कितें विचारना काय म्हूण दुबाव. सगळ्याक सामसूम. काँग्रेसीन हो विशय विधानसभेतूय काडलो. आज टीव्हीचेर प्रुडंटान एक स्कॅम केला ब्लडाचे. तितून आय थिंक मिनिस्टरान पासून जबाब दिल्या. हांव कोणाकूच हें करुना जबाब दिल्या की आपल्याच्यान हें करूंक जायना म्हणून की देर इज नो टायम आय कॅनॉट गो आफ्टर एवरीथींग म्हणून इज गिवन ए रिप्लाय. आय थिंक दीस टायप ऑफ कंप्लेन्स एज स्पीकर शूड पब्लीक ग्रीवन्सीस सेलान डायरेक्ट काडपा जाय. ब्लड एक्झामिनेशन कितें स्कॅम आज टीव्हीचेर. So that's part 2 केल तेणी. They have taken a sting operation second time. जीएमसीत सरकारी पगार खावन सरकाराकच लुटपी ह्या लॅब असिस्टंटाची कर्मां खुद्द भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रुडंटाचेर पळयल्यात. सरकाराक आनी पेशंटाक लुटपाची गजाल लॅब असिस्टंटाच्या तोंडांतल्यान आयकूनय कोणूच ताका विचारिना. हांवें पळयलां तें. आय विल फायंड आउट हू इज द पर्सन आनी वी आर देयर टू टेक इनिशिएट एक्शन. जो खाता थंयच घाण करता he deserves punishment. He or she, however strong he may be, however influential he may be, तेजेर बडी बसूंक जाय. हांव पळयता आय वॉज डिसअपॉयंटेड जीएमसी ही गजाल. पूण कांट हेल्प न्ही. 4000 लोक आसात, 4000 प्रकारचे मेंदू आसात.
समजा अखेर इट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सोसायटी. जीएमसीतल्या या दलालाची कर्मां भलायकी मंत्र्यान प्रुडंटाचेर जशी पळयल्यात तशी मेडिकलाचे सुप्रिटेंडंट सुनंदा आमोणकारानय पळयल्यात. मात सगळ्याच्या तोंडाक कुलप. पूण ते लॅब असिस्टंटाचेर एक्शन कितें केली काय विचारल्यार सांगता स्टिंग ऑपरेशनाची सीडी हाडून दिल्यार आपूण परत रिपोर्ट पळोवन कितें तें पळयता. काँग्रेस म्हणटा पार्सेकाराचे भलायकी खातें काडून घेयात. हॉस्पिटलांतले जे स्टाफ आसा कोणाचे आशिर्वाद इतले गट्स केन्नाच दाखोवचे ना ते, कारण हे तर ल्हान मोहरे जे स्टाफ असतात ते कोणाचे आशिर्वाद असल्या शिवाय असले इतले गट्साचेर असले काम करचे नात. सो काँग्रेस पार्टी डिमांड करता की एक तर मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालचे खात्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे स्वास्थ बिगडलेले आसा ते परत जाग्यार हाडचे, ना जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसा ताजे कडल्यान पोर्टफोलियो काडून कोण तरी सक्षम आशिल्लो मनशाक पोर्टफोलियो दिवचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.